जे वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी वेल्लेगावच्या लोकांचे जे सुपारीची झाडाची जी कत्तल केला त्या संदर्भात आसा. फाटल्या 2 दिसां पयलीं ह्या विशया संदर्भात आमी गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां मेळ्ळे आनी तात्काळ ताणें ह्या विशया संदर्भात चर्चा करपा खातीर गोंयचे चीफ सेक्रेटरी तशेंच वन खात्याचे प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर हांकां फोन घेतले. प्रामुख्यान हो जो विशय आसा फाटले एक सादारणशे 5-6 दिवस हो विशय वेगवेगळ्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गाजत आसा. केवळ वेगळे विशया संदर्भांतूच न्ही, अशा तरेच्या अत्याचार अन्याय जे आसा वन खात्याच्या लोकांनी वारंवार सांगे, काणकोण, केपें, इवन धार बांदोडा सुद्दां ह्या भागामध्ये अशा तरेची गोष्टी केल्ली आसा. प्रामुख्यान ह्या विशया संदर्भांतली चर्चा जेन्ना जाली त्या वेळाचेर आमचो डिमांड आशिल्लो ज्या तरेन सादारणशे 300 झाडांची जी कत्तल करून जे प्रचंड मोठें नुकसान केल्लें आसा की सादारणशी ही जमीन स्वता त्या लोकांची आसा जे चौगले आनी तांचे मदीं डिस्प्यूट आसा, पूण ती वन खात्याच्या संदर्भात येना. पण ही जी झाडां आसात ती सादारणशी एक 100 वर्सांची सुद्दां झाडां आसात आनी तातूंत तांणी ही ल्हान झाड आशिल्ली ती ताणें कत्तल करून ती एक प्रचंड मोठी नुकसानी केल्ली आसा. 18 मे 2019 ह्या दिसाक फॉरेस्टाचे नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरीचे जे बीट गार्ड आसतले, फॉरेस्ट ऑफिसर आसतले, अशे 4-5 लोकांनी वचून ह्या वेर्ले गांवांतल्या 4 शेतकऱ्याचे जवळ जवळ 300-350 सुपारीची झाडां अक्षरशः तेंच्यांनी मोडून उडयली, काही सुरयेन कट करून उडयली. हो इन्सिडंट घडलो तो कोणाच खबर ना. सकाळी 9:30 ते 3:30 म्हटल्यार मेरेन कोणूच पावलो ना त्या लोकांचेर. जेन्ना एक शेतकार प्रकाश राम गांवकर हो आपल्या शेतांत गेलो तेणें पळयलें की झाडां सगळीं बँड जाल्लीं आसा. कारण हे दीस आसा मे म्हयन्याचे उदक घालपाक जाय, उदक घालपाक वयतालो तो. तेन्ना तेणी पळयलें आनी तो आवाज आयकून, कारण ती वॅली आसा, वॅलींतल्यान सकयल देंवतना ते पयसल्ल्यान मनीस दिसले का ते मनीस आसा ते फॉरेस्टाचे फास्ट वचपाक लागले. पण त्या एकट्यान प्रकाशान थंयच्यान जवळ रस्त्यार वचपाक 20 ते 25 मिनटां लागता. त्या रस्त्यार फाटल्यान गेलो. तेणी विचारलें, अरे सर तुमी आमची केळीची सुपारीची झाडां कित्याक कट केली? तेणी तेंच्यांनी सांगलें, तुमी वायल्ड लायफ सँच्युरी कित्याक तयार केल्यात? वायल्ड लायफ सँच्युरी आमची आसा म्हणपाक. आनी तेणी सांगलें, ही सुपारी झाडां तुमी केला पण तेका लागून आमकां साहेब आसा आमचो तो आमकां त्रास करता अशें म्हटलें आनी ते गेले उठून. आमकां जेन्ना कळलें आमी गांवच्या लोकांक सांगलें, गांवच्या लोकांक सगळ्यांनी आमी बैठक घेतली. एक्चुअल खरो फॅक्ट पळोवपाक जाय आमी, कित्याक एक मनीस सांगता म्हळ्यार आमी आयकूंक ना. आमी गांवांतले 100-150 लोक आमी उठून त्या सायटीर गेले रातचे, वचून पळयल्यार आमकां अक्षरशः सामकी अशी मोडलेली दिश्टी पडली. हे पळय हे जे तेजे आसा फोटो प्रिंट्स आसा हे सगळे आसा, हे आमी पळयले आनी आमकां दिसलें खरेंच हेजे अन्याय जाला. आमी त्याच वेळार आमी रातचे 11 वरांचेर 100-150 लोक आमी आउटपोस्ट पोलीस स्टेशन भितर आयले आनी थंय आमी आमची कंप्लेन दिली. आनी कंप्लेन दिल्या नंतर आमकां तेणें सांगलें आमी फाल्यां सकाळी इन्स्पेक्शन करता तेणें केलें आनी मागीर आमकां दिसलें कितें आमकां न्याय मेळपाक जाय. आमी ज्या तरेन आमकां फाटभूंय करपाक जाय तशें आमी उपजिल्हाधिकाऱ्याक आमी अजय गावडे आसा सांग्यार ताका आमी निवेदन दिलें आनी सांगलें की हेजी बेगींतल्या बेगीन चवकशी जावची जावपाक जाय. आमची ताकद दाखोवपाक जाय, जाल्यारच हे जे कायदे करतात ते कायदे आमकां नश्ट करपा खातीर न्ही, की आमकां संरक्षण दिवपा खातीर हे तांकां पटोवन दिवपाक जाय. आमकां फोर्स करतात, अशें करून फोर्स करतात की आमचें जें पयलींचें कितें आसा तें आमी हातांत घेवचें काय कितें. ते जर समज कायदो आसा तो आमचें संरक्षण करपाक हे ना, कितें करना, आमचें संरक्षण करना जाल्यार आमी आमचें स्वताचें रक्षण करपा खातीर आमी कितें तरी पावल मारचें काय कितें हें म्हाका सरकारा कडेन मांडपाचें आसा आनी सरकाराक विचारपाचें आसा आनी सरकार अवेअर करपाचें आसा की जर समज अशीच इन्सिडंट हाजे फुडें वचत रावले जाल्यार आमकां नाइलाजान गोंयांत आदिवासी बांधवाचे स्वताचे रक्षण करपा खातीर आमकां कितें तरी पावल उचलचें पडटलें. आनी हो पावल उचलपाचो वेळ सरकारान हाडचो न्ही. कायद्या प्रमाणे
ST कम्युनिटीक तो स्पेशली कायदो एट्रोसिटीज एक्ट आसा त्या कायद्या खातीर जेंडर ताजेर ऑफेन्स रजिस्टर करचे अशें सुद्दां आमी CMाक निवेदन केलां. ताजे बरोबरच जो पळय FRC इश्यू आसा, कितल्याश्या लोकांनी कितल्योश्यो फॉरेस्टाच्यो क्लेमी घाल्ले आसात. आज मेरेन त्या क्लेमीचो निकाल येना आनी तो निकाल येना म्हणून फॉरेस्टातूय भितर इंटरफेर जाता. आमी CMा कडेन स्पेसिफिकली मागलें की ज्यो FRC केसीस आसात त्यो सुद्दां जाता तितले बेगीन ताजो निकाल काडचो